ईव्हीएमाचेर बंदी घालात आनी लोकशाय वाचयात अशी मागणी कांय राजकीय पक्षांनी केल्या। ईव्हीएमा आड दिवचले आनी पेडण्यां लोक जागृताय जाली। तशेंच कांय लोकांनी ह्या संदर्भात पुलिशेन कागाळीव नोंद केला। ईव्हीएमाक विरोध करपाक सोमारा पणजेच्या आझाद मैदानाचेर सगळ्यांनी एकठांय जावचे असोय उलो संघटनेन मारला। ट्रान्सपरंट इलेक्शन असू शकता पण कंपनीन सुद्धा जे मॅन्युफॅक्चरिंग करता ते हेतून सुद्धा डायरेक्टर तुम्ही आपलेच दवरला जाल्यार हे ट्रान्सपरंट इलेक्शन कशें आसूं शकता। जरी तर हे ट्रान्सपरंट ना जाल्यार आमकां आनी कित्याक लागून आमी ईव्हीएमाचेर वोटिंग मारपाची। आमकां व्हेरी क्लियर आसा ज्या पर्यंत आमी ईव्हीएम मशिनाचेर तुम्ही इलेक्शन करतले त्या पर्यंत आमी हे ईव्हीएमाचेर करून दिवपाचे ना, आमी बॅलटाचेरूच करपाक दितले। गोंयकारांनी हे डिसायड करपाक जाय। आमी जर वोटिंग करून दितल्या गोंयांत जाल्यार फक्त बॅलटाचेर करपाक दितले। ईव्हीएम हटाओ, ईव्हीएम हटाओ। ईव्हीएम ज्याबद्दल सध्या देशभरात एक मोठं आंदोलन चालू असा आणि त्याच्यात एक भाग म्हणून गोंयांतसून एक दुसऱ्या प्रकारच्या त्या आंदोलनान एक सुरुवात केल्या। तर तेतूंतलो एक भाग म्हणजे तो सिम्बॉल लोडिंग युनिट आणि सिम्बॉल लोडिंग युनिट हे फाटल्यान पेडणे तालुका नागरिक समिती सातत्यान फाटलो म्हयनोभर त्याचो पाठपुरावो करताले आणि आता खंय तरी ताका यश येता अशें दिसूंक लागला। एफआयआर तांच्या विरोधात रजिस्टर करचो दोनूय मांद्रे आणि पेडणे मतदारसंघातले रिटर्निंग ऑफिसर जे आसा तांच्यांनी, कारण जो नागरिकांच्या भितर एक कॉन्फिडन्स बिल्ड करूंक जाय आशिल्लो तो नागरिकांच्या लोकशाहीच्या माध्यमांतल्यान इलेक्शन ह्या प्रक्रियेत एक प्रकारचो जो आत्मविश्वास तांच्यांनी उबो करूंक जाय आशिल्लो तो आत्मविश्वास उबो करपाक ते फेल ठरले। आणि आमची जी घटना आसा ज्या घटनेचे अत्यंत महत्वाचो असो भाग आसा इलेक्शन, त्या घटनेच्या इलेक्शनाच्या प्रक्रियेनच अशा प्रकारची तांची व्हड चूक जावन आमचो विश्वास तांच्यांनी घालयलो। त्या प्रक्रिये खातीर आमी ह्या दोन्ही अधिकाऱ्यांचेर रीतसर तक्रार दाखल करून आमी पेडणे पुलीस स्टेशना कडेन मागणी केल्या, PI सरांकडे मागणी केला की असल्या अधिकाऱ्या विरुद्ध तुम्ही एफआयआर रजिस्टर करचो। आयज आमचे सायंटिस्ट जेन्ना ईव्हीएम मशिना बद्दल अभ्यास केलो तेंच्यांनी आनी तेज्या उपरांत जेन्ना कळ्ळें की ईव्हीएम मशिनान ह्या घोळ आसा आनी हेतूर आमचे कावंटींग आसा ते कावंटींग आमकां तेंच्यांनी जेन्ना स्ट्रॉंग रुमान व्हरून दाखयले तेज्या उपरांत तेंच्यांनी अपलोडींग दाखोवंक ना। हो जो एक मोठो तेंच्यांनी रिटर्निंग ऑफिसरान आमच्या फाटल्यान एक आमकां म्हणटा तशें ब्लायंड केले तेज्या बद्दल आमकां तेतूंतली कांय खबर ना। म्हणून आयज आमी ईव्हीएम मशिनाच्या घोळा बद्दल त्या रिटर्निंग ऑफिसराचेर रीतसर कंप्लेंट बरोवन दवरलेली आसा दिल्या ते पेडण्या पुलीस स्टेशनाचेर। तेन्ना तेंच्यांनी हे जे आसा हे फुडले येता त्या हेतूर जावचे न्हू, घडचे न्हू आनी लोकांचो विश्वास जावचो न्हू। ईव्हीएम मशीन काडून उडोवचे आनी आमचो जो हक्काचे आमचे बॅलेट पेपराचे वोटींग आसा ते आमकां दाखोवन दिवचे आनी तेजेर वोटींग करपाचें इतलेंच मागणी आमची।